Hello everyone, welcome to Videsh classes. So under the heading numerical ability, in this video we are going to see questions related to probability. So probability related जर question येयले जाल्यार first formula जो आसा तो तुमकां खबर आसपाक जाय. Probability of E म्हटल्यार event, number of favorable outcome divided by total number of possible outcome. Okay, so तुमकां एक events दितले, ते events related तुमकां favorable outcome कितलो आसा आनी possible outcomes. Okay, so हो तुमकां find out करपाक जायो आनी मागीर तो divide करपाक जाय. Question 1. What is the probability of getting a hit when a fair coin is tossed? So probability means what? Chance of something happening. म्हटल्यार आता सपोज आम्ही एक कॉइन उडयलो. ओके, सो आता फर्स्ट जो क्वेश्चन आता कॉइन रिलेटेड टू आसा म्हणून ते एक्झाम्पल दिता तुमकां. सपोज आम्ही एक कॉइन टॉस केलो. ओके, सो आता हांगासर प्रोबेबिलिटी कितें आसा म्हणजे चान्सीस कितें आसतले आमकां पडपाचे. एक तर हेड पडोंक शकता नाजाल्यार टेल पडोंक शकता. ओके, सो चान्सीस कोण स्टार्टिंग सांगूंक शकना की हेच पडटलो. जस्ट आम्ही कितें करता, अज्यूम करता की असो पडोंक शकता म्हणून. एक तर हेड पडोंक शकता नाजाल्यार टेल पडोंक शकता, राइट. सो हांगासर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो आसतलो तो 2 आसतलो. इधर हेड आसतलो नाजाल्यार टेल आसतलो. सो फर्स्ट आमी हे फाइंड आउट करतले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. हांव हांगासर शॉर्ट फॉर्म बरयता, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो पॉसिबल आउटकम तुमकां सांगलो हांगासर फेअर कॉइन म्हटला म्हणजे एक कॉइन टॉस केला. ओके, सो चान्सीस कितें आसा, एक तर हेड पडोंक शकता नाजाल्यार टेल. ओके, सो कॉइन आसा, एक तर तो हेड पडोंक शकता नाजाल्यार त्या कॉइनाचेर टेल पडोंक शकता, राइट. आनी काय आनी पडचो ना एक्स्ट्रा. सो एक कॉइनार हे पॉसिबिलिटीज आसा. सो हेड आनी टेल. सो टोटल नंबर कितले जाले, 1 2. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितलो जालो, 2 जालो. आता आमकां विचारला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हिट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इव्हेंट कितें जाला, गेटिंग अ हिट टेल पडटलो. सो गेटिंग अ हिट, सो कॉइन जो आसा तो एकदा टॉस केला, सो एक तर हेड पडोंक शकता नाजाल्यार टेल पडोंक शकता. सो पॉसिबिलिटीज कितली आसा, हेड पडपाची एकूचदा आसा. सो 1. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितलो आसतलो, 1. सो कितले हेड पडोंक शकता, एकूचदा. आनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितलो, 2. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज C, 1/2. आता नेक्स्ट पेज, अ डाय इज रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. सो पयलीं तुमकां टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फाइंड करपाक जाय. ओके, सो पॉसिबल आउटकम, आता डाय म्हणजे जो गुडगुडो आसा तो आमी म्हणटा तो आमी सबसिडीन नाजाल्यार लुडोर यूज करता, राइट. आमकां हांगासर डाय इज रोल्ड म्हटल्यार एकूच टाइम आमी तो सपोज जर डाय उडयलो. सो डाय जो आसा तो आमकां खबर आसा टोटल कितले आसता तेजे. हांगा एक आसूंक शकता, हांगा 3, हांगा 4 5 6. सो हांगासर कितले पडोंक शकता, एक तुम्ही जर एकदा डाय उडयला जाल्यार एकदा 1 पडोंक शकता, एकदा 2 पडोंक शकता, 3 नंबर पडोंक शकता, 4 नंबर पडोंक शकता, 5 पडोंक शकता आनी 6. सो आमकां खबर आहा एक डायचे टोटल हेच नंबर आसता. सो हेचे पॉसिबल आउटकम कितले जाले टोटल, 1 2 3 4 5 6. सो ह्यो 6 घ्या. आता फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. सो आमकां इव्हेंट कितें दिला, गेटिंग एन इवन नंबर. सो आता हितून इवन नंबर खंयचो आसा, सो इवन नंबर 2 4 आनी 6. हांगासर बरयता तुमकां 2 4 आनी 6. जर ऑड सांगलें जाल्यार 1 3 आनी 5. सो टोटल कितले आसा हे नंबर, 3 आसा. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितलो जालो, 3 जाले. सो इवन नंबर कितले मेळोंक शकता तुमकां, हे फेवरेबल आउटकम कितले 3 जाले ते. आनी पॉसिबल आउटकम जो आमी काडला कितलो, 6. सो 3 1 जा 3 2 जा. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन 3. A card is drawn from 52 cards. Probability of getting a king. सो आता जी कार्ड्स आसा आमकां खबर आसा की टोटल जी आसा पळय कार्ड्स ती कितली आसता, 52 आसता. सो आता आमकां हांगासर फर्स्ट जो ह्यो 52 आसा पळय तो कितें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. ह्यो 52 कार्ड्स रिलेटेड सांगल्या 52. 26 26 रेड कार्ड 26, ब्लॅक कार्ड 26. आनी रेड कार्डान मागीर हार्ड आसता, डायमंड आसता. ब्लॅक कार्डान टाइप्स फ्लावर आणि स्पेड असता. आता हार्ड जे असता टोटल कार्ड्स 13, डायमंड असता ते टोटल कार्ड 13 आणि या 13 असता. ओके, सो अशा तरेन डिवाइड करा. आता हार्टान जी फेस कार्ड असतली, फेस कार्ड म्हटल्यार कोण, किंग क्वीन आणि जॅक. सो किंग टोटल कितलो आसतलो हार्टान, 1 आसतलो. डायमंडान परत कितलो आसतलो, 1. फ्लावरान कितलो आसतलो, 1. आणि स्पेडान 1 आसतलो. सो टोटल फेस कार्ड ऑफ किंग कितली जाली, 4. क्वीनाची सेम 4, जॅकाची सेम. यांका फेस कार्ड म्हणतात. सो फेस कार्ड टोटल जर तुमकां विचारली जाल्यार कितलो, 12 आसता. ओके, हो नोट डावन करून दवरात. सो हेच्या बेस क्वेश्चन विचारूंक शकता. सो आता आमकां हांगासर क्वेश्चन जो विचारला पळय, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग. सो इव्हेंट जो आसा गेटिंग अ किंग. सो फॉर्म्युला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितला, 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, आता खंयचो कलर तो आमकां सांगूंक ना तेंच्यांनी. ओके, सो रेड कलर ब्लॅक कलर सांगूंक ना, म्हणजे डायरेक्टली किंग कितले आसा हे आमकां फाइंड आउट करूंक जाय.
सो टोटल किंग पळयात कितले आसा 4. सपोज स्पेसिफाय केल्ले रेड कलर जाल्यार 2 किंग आसतले हेतूंतलो आनी हेतूंतलो, ब्लॅकांतले 2 मेन्शन केल्लो फक्त हार्ट ऑफ जर किंग सांगलेलो जाल्यार एकूच येतलो. आता किंग म्हटल्यार टोटल 4 येयले. सो 4/52. सो आता हे कॅन्सल करायचं. सो 4 1 जा आणि 4 13 जाय. सो 1/13. सो A इज युअर करेक्ट ऑप्शन. अ नंबर इज चूजन फ्रॉम 1 to 10. प्रोबॅबिलिटी इट इज अ प्राइम. सो आमकां हांगासर नंबर्स दिल्या. सो पयलीं आमी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हे फाइंड आउट करतले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो टोटल नंबर जर तुम्ही काउंट केला हांगासर ओके जाल्यार कितलो येतलो 10 येतलो राइट. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तुमचो 10 जालो. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग तुमकां कितें सांगला गेटिंग अ प्राइम नंबर सांगला. सो फॉर्म्युला जर तुम्ही बरयलो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आणि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो आमी 10 काढला. आता प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. आता प्राइम नंबर म्हटल्यार खंयचे ते पयलीं तुमकां 2 3 5 7 मागीर डायरेक्टली 11. आता हांगासर डायरेक्टली 11 कित्याक येयलो. आता हे जे नंबर प्राइम नंबर म्हटल्यार जे स्वताच्या टेबलान येतले म्हणजे स्वताच डिवाइड करतले आपणाकूच आपल्या टेबलान. सो 9 कित्याक येवंक ना कित्याक 9 जो आसा पळय तो 3 च्या टेबलान येता राइट. सो हे जे नंबर्स आसा पळय ते आपल्या टेबलान येतले. सो गेटिंग प्राइम नंबर येता खंयचे येतले हेज्या रेंजीन सांगला आमकां 2 3 5 आनी 7. 11 कित्याक येवचो ना आमकां लास्ट डिजिट कितलो दिला 10 दिला. सो 11 कन्सिडर करचे ना. सो कितलो येयलो हांगासर 4/10. So C is your correct option. Question number 5. 2 coins are tossed. Probability of 2 hits. So आता आम्ही हांगासर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम पयली काडटले. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो आता हांगासर पळयात कितले कॉइन सांगल्या 2 कॉइन्स ओके. सो हो एक कॉइनाचेर आमकां कितें पडोंक शकता हेट आनी कितें पडोंक शकता टेल आनी दुसरो कॉइन तेचेर कितें पडोंक शकता परत हेट टेल पडोंक शकता ओके. सो सेम कंडिशन पळय जावंक शकता. सो आता आमी हांगासर पळयता आतां 2 कॉइन्स आसा. सो 2 कॉइनाची आउटकम कसो येतलो पळयात. एकदाच तुम्ही हे दोनूय कॉइन्स जर उडयले कळ्ळें. आता 2 कॉइन्स आर टॉस. सो दोनूय कॉइन्स एकदाच उडयले जाल्यार एकदा कितें पडोंक शकता दोनूय कॉइन्साचेर हेट पडोंक शकता अशें हेट पडोंक शकता. मागीर दुसरे फावट उडयलो तेन्ना हेट टेल पडोंक शकता. हेड आनी टेल हो फर्स्ट कॉइन हो दुसरो कॉइन हांगासर पळोवन पळयात. एकदा कॉइन तुम्ही उडयले हे दोनूय वांगडाच उडोवंक जाय. एकदा कितें पडोंक शकता हेड पडोंक शकता. दुसरे कंडिशन हेड टेल पडोंक शकता ओके. मागीर नेक्स्ट टेलूय पडोंक शकता. हांगाय टेल पडोंक शकता ह्या कॉइनारूय टेल पडोंक शकता. मागीर नेक्स्ट पहिल्या कॉइनाचेर टेल पडोंक शकता. दुसऱ्या कॉइनाचेरूय कितें पडोंक शकता हेड पडोंक शकता ओके. टेल आनी हेड पडोंक शकता. सो हेज्या भायर काय आनी कंडिशन जावची ना पळयात. एकदा हेड एकदा हेड टेलूय पडोंक शकता. एकदा टेल पडोंक शकता. टेल हेडूय पडोंक शकता. सो टोटल जो आउटकम आसा पळय तुमचो कितलो येतलो 4 येतलो. सो तुम्ही डायरेक्टली याद दवरात जर 2 कॉइन्स उडयले जाल्यार आउटकम जो आसतलो तो 4. एक कॉइन्स उडयलो जाल्यार आउटकम आसतलो तो 2 आसतलो ओके. 2 कॉइनाचो 4 आउटकम आसतलो. सो हांवें तुमकां आउटकम दाखयला. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग आमकां कितें सांगला गेटिंग कितले सांगला 2 हिट्स. सो जेन्ना दोनूय कॉइन्स उडयले तेन्ना 2 हिट्स पडपाचे चान्सीस कितले आसा. सो आउटकम टोटल कितलो येयलो 4. आता जेन्ना कॉइन उडयले तेन्ना 2 हिट्स दोनूय कॉइनाचेर कितें पडोंक जाय हेड पडोंक जाय. सो अशें कितले कंडिशन आसा एकूच आसा पळय दोनूय कॉइनाचेर हेड पडला. सो हांगासर आन्सर 1/4 येतलो. सो फिफ्थाचेर नेक्स्ट 2 डायस आर रोल्ड प्रोबॅबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 7. सो आता 2 डायस उडयला. सो जेन्ना एक डायस उडयतले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. सो आता हांगासर पळयात हे तुमकां एक्चुअली ड्रॉ करपाची गरज ना. डायरेक्टली तुम्ही हे याद दवरात. हांव हांगासर तुमकां एक टेबल ड्रॉ करून मागीर एक्सप्लेन करता ओके. सो जेन्ना 2 डायस रोल करतले तेन्ना आमकां पॉसिबल आउटकम जो आसा तो इतलो येतलो. इतलो म्हणजे कितलो टोटल 36. सो तुमी डायरेक्टली याद दवरात 2 डायस जेन्ना रोल करतले तेन्ना 36 आउटकम येतलो. आता तो कसो येता पळयात. सो जेन्ना तुम्ही 2 डायस 2 गुडगुडी जे आसा तुम्ही वांगडाच रोल केले म्हणजे उडयले त्या टायमार एका डायसाचेर एक पडोंक शकता दुसऱ्याचेरूय एक पडोंक शकता. मागीर नेक्स्ट कंडिशन एकाचेर एक पडोंक शकता दुसऱ्याचेर 2 पडोंक शकता. थर्डाचेर एक पडोंक शकता 3 पडोंक शकता. सो अशे हे 2 डायस उडयले अशे इतले नंबर्स चान्सीस आसा पडपाक शकता म्हणून. आता तुमकां क्वेश्चनान विचारला प्रोबॅबिलिटी ऑफ सम 7. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 ओके. सो हांगासर तो फॉर्म्युला बरयात ओके. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकमचो कितलो येयलो 36 आनी आमकां प्रोबॅबिलिटी चान्सीस कितले आसा 7 पडपाचे ते आता खंयचे आसा पळय 7 ते आमी हांगासर सम म्हटला. सम मिन्स प्लस करतले. सो आता पळय हांगासर 1 + 6 हे एक कंडिशन 1 + 6 कितलो 7. सो 1 6 जालो म्हटल्यार 6 1 जातलो 6 + 1 टोटल करप सम म्हटल्यार प्लस. नेक्स्ट 2 आनी 5 2 आनी 5 आनी 5 आनी 2 जातलो प्लस करात 7 जातली. मागीर 3 आनी 4 3 4 आनी 4 आनी 3 जातलो राइट. सो आता हेतूंतलो आमी ऑलरेडी घेतला 5 2 आनी हेतूंतलो ऑलरेडी घेतला 6 1 ओके हांगासर. सो टोटल कितले जाले
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6. So 6 कॅन्सल करा, 1 आणि 6 6 6 36. So B is your correct option.